उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सुमियान जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि देवा पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. बाळक जेजू तुवें मोगाळ भावण आनी भयणीनो, जर तुम्ही खोटे जावन असूनय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुम्ही सकतात तर जाल्यार, दितात तर जाल्यार तुमचो सर्गीय स्वभाव कितल्या चड मापान तुम्ही आशेल्ल्याच्या चड तुमकां बऱ्यो वस्तू ह्या पवित्र आत्मो दिना जायत. हेच्या वाहिंजरांत आमकां आयकूंक मेळचीं उतरां. बरें, त्या आशेन बरोवशान आमी सोम्या सरशी आयल्या, जायत्यो गरजो घेवन आयल्या. जायत्या गरजांची परवाय आमकां ना. आमकां सकट समजना कितें गरज आसा म्हणून. जायते पडी आमच्या तयार रिपील आशिल्ला सगळी ती चड जाल्या पर्यंत कळची, त्या विशयान आमकां परवा आसना. जायते संगती कितें फुडें जाता त्योय आमकां कळीत नात. थोड्यो संगती मात्र आमकां कळीत आसच्यो. पूण जेन्ना आमी सोम्या सरशी येता, जेन्ना आमी उक्ती रावता ताच्या मुखार, आमी सगळें ताच्या मुखार समर्पित आनी ताच्या कृपेन भरता तर जाल्यार आमचें जिवीत ताच्या हातांत आसता आनी तें बदलतेचें जाता. हें मिसाचें बलिदान सर्व मागण्यांच्याकी श्रेश्ठ बलिदान. मिसाच्या बलिदानाचे वर्त मागणें ना. हे मागणें आमी भेटयतना प्रत्येक जावन आमचें सगळें जिविताच्या हातीर समर्पी. आमचे कितें योजना आसात, कितें कश्ट समस्या आसात, जावं आर्थीक अडचणी आसा, कुटुंबांत बेजाराय आसा, वैयक्तीक जिवितांत चलवणी आसा, हें सगळें सुम्या मुखार दवरया. ताची कृपा, ताची मजत, ताचो मोग, शांती, समाधान आनी प्रत्येक जण आमच्या आत्मीक वाडावळीक कितें तो दिवंक आसा तें सगळें आमकां फावो कर म्हूण मागया. हें बलिदान भेटयतना आमची पातकां वळखुया. जायते फावटी आमी देवा सरशी त्या उक्त्या मनान येवंक ना, ताका आमचो बाप म्हणून आमी घेवंक ना, ताचे लागीं बरो संबंद बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक ना म्हणलें सत वळखून खालतेपणी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवे देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच अंकवार मरये. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
मागतोया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून धदोशी जावं आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें भासायलेली ह्या संतोषाचे संपूर्ण भरते जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. साम पावलान गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बुधनतल्या गलतकारांनो, तुमकां कोणें बुलयलें कुर्सयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्रायल्लो न्हय. एक मात्र तुमचे लागीं विचारता, पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळ्ळो? तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळलेल्या वरवीं प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमच्या भवार्थान घेतिल्लें देखून तितलेंय तुमी पिशी जाल्यात काय? आत्मीक तरान आराम केल्लें ते रक्ता मासाचें संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात. तुमी जोडलेले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले. कशें जावचे? तुमी नियमशास्त्र पाळतात देखून की प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमच्या भवार्थान सतमंतात देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्र आत्मो दिता आनी तुमचे मदें आसार्यां करता. देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार. जशे काळा उपरांत काळांनी ताच्या बागेवून प्रवाद्या मरिफात ताणें भासायले, तशे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्याक एका शांतीवून सोडवून दरा आमचे खातीर पाटयला. जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परचेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितेल्या सक्तींतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडा सवन सदा आपले केल्या पवित्र सोल्याचो अशें ताणें म्हळें. सर्वें जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परचेची भेट केली. सर्वें जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परचेची भेट केली. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया.
सुमी तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू ताच्या शिसांक सांगी लागलो, तुमचे मध्ये एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालून जाल्या, म्हजी भुरगीं म्हजे पासळेन न्हिदल्यांत, आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टगते पासून तूं उठोवन तो कांय दिवंक सोना जाल्यार लज नासता ताणें विसारलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापोय आपलो पूत मासळी मागीत जाल्यार ताका मासळे बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बाळका जेजू ताई मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जायते पटी आमी हो वांचला आयकला. हांवेंच कांय एक उण्यार हांगा एकदा 20-25 फावटी ह्या वांजेलाचेर शर्माव दिला. कितें नवें साव आसा ह्या वांजेलांत. मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणून सोमी सांगता. मागलें सगळें मेळटा गे, हें कशें मागचें? मागणें म्हळ्यार कितें? जायतीं सवाल आसात. थोडो वेळ मोठ्यान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान भाऊन आनी भयणीनो, जेजू मागण्या विशयान जायते कडेन शिकयता. हें एक विनवणेच्या मागण्याक सीमीत केल्लें एक पॅसेज म्हणून सांगेत. विनवणे, विनंती करचें मागणें. देखून मागणें म्हळ्यार खाली विनंती करचें म्हणून मात्र आमी चिंतचें न्ही. जायते दुसरे भाग आसात मागण्यात. मागण्याचो एक भाग जावन आसा विनवणी, विनंती करची, आमकां कितें जाय म्हणून मागचें. दुसऱ्यान आमच्या थंय हर एकल्या थंय 3 भाग आसात. आमकां कूड आसा, आमकां मोत आसा आनी आमकां आत्मो आसा. 99.9% आमी मागचे आमच्या कुडीक संबंध जाल्यार संगती विशयान. थोडे फावटी मोतीक संबंध जाल्यार संगती विशयान आमी मागता, पूण आत्म्याक संबंध जाल्यार संगती विशयान जायते फावटी आमकां विसर पडटा. पूण आमच्या सगळ्या जिवितांत प्रमुख कूड न्ही, प्रमुख आत्मो. जर तो आत्मो ह्या कुडींतावन गेलो, कूड उरना. ह्या कुडीक चलोवचें, जीव दिवचो त्या आत्म्यान. पूण आमकां भूक लागली आमकां कळटा, कुडीक भूक लागली आमकां कळटा, मोतीक बेजाराय जाल्ली कळटा, पूण आत्म्याक कितें जाय तें आमकां जायते फावटी कळना. आनी हेचो परिणाम जावन आमचें चिंताप जायते फावटी आमचें कितें उणेपण या गरजो कुडीक संबंध जाल्यार आमकां तक्षण कळटा, आत्म्याक संबंध जाल्यार कळना. आनी ह्या खातीर वांजेलांत जेजू आज आमकां शिकयता, जर तुमी खोटे जावन आसून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गेचो बाप तुमी मागतना कितल्या चड मापान तुमकां पवित्र आत्मो दिना जायत. पवित्र आत्मो दिना जायत म्हणजे जर तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें, तर तुका कितें मागचें तें तुका समजतलें. सोरूय मागता,
म्हाका सोनांगी सोर खंय हांव सोरूंक येता थंय बरें मेळों दी शिरकोन पडना जावं दी कसलें मागणें तोय करता देव कितें दिवंक शकता देव दिता जायते फावटी आमचें मागणें गरज नासलेल्या संगतीचेर वंदून आसता मागोवंक नजो आसल्यो संगती आमी मागता कित्याक आमचें मागणें जायते फावटी आमच्या वडण्यांचेर डिपेंड जावन आसता आवर पॅशन्स डिक्टेट वॉट वी प्रे आनी केन्ना आमच्या पाशांव या आमच्या वडण्यो आमचे मागणें डिक्टेट करतात तें मागणें निजायकी फळादीक जायना पूण केन्ना आमचें मागणें देवाच्या कुशेक ताळ पडचे बरी रुपीत जाता तेन्ना जें कितें आमी मागता ताच्याकी चड आमी चिंतल्याचे आशिल्ल्याचे की चड आमकां देव दिता सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायांत आमकां शिकयता आनी ह्या खातीर तो म्हणटा 8व्या अध्यायांत रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां कशें आनी कितें मागचें म्हूण आमकां कळीत ना देखून आमचे भितर वस्ती करता तो आत्मोस आपल्या आस्कार आनी सुस्कार आनी देवा लागीं विनंती करता देवाक ताळ पडचे बरी देवाक कितें जाय आनी कित्याक देव कोटें दिवंक शकना भाऊन आनी भयणीनो आमच्यो गरजो आमी खंडीत जावन देवा लागीं सांगचे आमी विचारचे आमी मागचे पूण ताच्या चड जें कितें देव आमचे तान अपेक्षीत तेंय आमी समजूंक शिकायचे जायते पटीन देव आमकां एका रितीचे आमची खुशी करूंक आसचो तसलो न्ही आमकां वाट दाखोवन सोदसलो न्ही आमी ताच्या हातांत आसचे बगार देव आमच्या हातांत आसचे तसलो म्हणून हांव क्रिस्तांव म्हणून सांगना हर एका मनशाक तें एक त्या रितीचें एक चिंताप येवन आसता आय कंट्रोल गॉड देव म्हज्या मुठींत आसाचे आनी म्हाका जाय जाल्ले बरी देवान करीचे देखून हांवें देवाक डिरेक्शन दिवचें मागणें तें न्ही मागणें चड आनी चड देवाच्या संबंधांत येवचें कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ गॉड बिकमिंग रिलेटेड टू हिम आनी ह्या खातीर आयच्या वांजेलाच्या पयल्याच भागांत जेजू म्हणटा तुमकां एक इश्ट आसा म्हणटा तो इश्टा सरशी येता विचारूंक परक्या सरशी वचना देखून पयलें तुवें मागतना ती इश्टागात बांदून हाडीचे यू नीड टू बिल्ड दॅट रिलेशनशीप विथ गॉड कोण तो म्हजो रचणार तो म्हजो सोडवणदार तो म्हजो राखणो तो म्हजो इश्ट तो म्हाका सांडून घालिना तसलो आवयन सांडले आनी म्हाका सांडिना म्हणून सांगुल्लो देखून हो जावन समजो देव देखून मागण्याच्या पयलें वळखून घे तुजो देव कोण जावन आसा गे म्हणून पयलें विसरूंक नजो तें हर एका मागण्याचो भाग तो दुसऱ्यान ह्या देवा मुखार तूं कोण हू आर यू इन फ्रंट ऑफ हिम हरदें फुलोवण तो म्हणालो देवा हांव तुका अर्घ दिता हप्त्यांत 2 पट्या उपास करता दांत 1 वंटो तुका हांव दिता ताणें सांगलें सकट सत पूण तो आशिर्वाद घेवन गेलो ना कित्याक ताची अस्कत काय तो वळखूना देखून ह्या देवा मुखार तूं कोण म्हूण वळखा हांव ताचें रसन हांव तसो पूत हांव ताची धूव म्हाका ताचें भुरगो म्हणून तो आपयता पूण त्याच वखता ह्या देवा विरोध हांव जायते फावटी उलयलां जायते फावटी चिंतलां जायते फावटी गेलां म्हज्या नडत्यान हांव गेलां वळखा खालतेपणी आनी अशें करतना तुका हरदें फुलोवण मुखार रावंक जायना तूं दिंबेर पडतायस देखून मागण्याचो भाग जाताना जेन्ना तूं मागताय न्ही मात तुजें तोंड न्ही मात तुजें काळीज तुजें सगळें व्यक्तित्व तुजी कुडी मागता देव हें सगळें पळयता कित्याक ताका उतरां मात्र आयकतात न्ही आमकां आमचें सगळें व्यक्तित्व ताचे मुखार आसा आनी तिसऱ्यान पयल्यान देव कोण म्हूण वळखुचें दुसऱ्यान ह्या देवा मुखार हांव कोण म्हूण वळखुचें आनी तिसऱ्यान उक्त्यान कितेंच लज नासतना कितेंच धांपण बरी नासतना उक्त्यान उसारचें जें कितें आमकां जाय जें कितें आमकां गरज आसा आनी ताच्याकी गरज मुखल्यान देवा जें कितें म्हाका गरज आसा म्हज्याकी चड तूं जाणाय जें कितें तूं दिताय तें समजूंक म्हाका दी कित्याक भावण आनी भयणो जायते फावटी आमी मागिल्ल्याच्या चड आमी मागणांतलें जायतें आमकां देवान दिलां आमकां ताची बेपारवा ह्या विसर पडटा हे 3 अंत देवाक वळखुचें आमी कोण त्या देवा मुखार खालती रावचें आनी तिसऱ्यान त्या देवा सरशी जें कितें उक्त्यान सांगूंक आसा सगळें सांगचें कांयच भेन नासतना लज नासतना आनी तो खंडीत जावन आयकता भावण आनी भयणीनो मागण्या विशयान आमी चिंतना
आणि एक संगत आमी उडास दवरूंक फावो नाही. मात्र आमच्या थंय 3 हंतचें जिवीत आसा, सैमीक, कुडीचें, मोतीचें आनी आत्म्याचें. नाही मात्र ह्या मागण्यांत आमी 3 भाग करयेत देवाक वळखून आमकां आनी सांगचें. मागण्यांत प्रत्येक जावन 3 रितींनी आमी मागयेत म्हणयेत. 3 रितींनी देवाच्या संबंधांत येवयेत. 3 विविध रितींनी देवा लागीं आमी सळवळ जोडयेत म्हणयेत. पयली सळवळ देवा लागीं आमी जोडची सक्रामेंता मुखांतर. सक्रामेंत जावन आसात देवान आमचे लागीं कम्युनिकेट करूंक वापरली वाट, आमकां आपणाकच दिवंक ताणें विंचली वाट जावन आसा सक्रामेंत. आनी देखून ह्या सक्रामेंताचे व्हडलें मागणें ना. आनी त्या सक्रामेंतांतलें सक्रामेंत जावन आसा युकरिस्त, हायेस्ट प्रेयर. देखून जर आमी चिंताव हें नोवेनाचें मागणें, थंय तें मागणें, वो तेर्स श्रेष्ठ म्हूण चिंताव, सूख हायेस्ट मागणें युकरिस्ताचें बलिदान. कित्याक ह्या बलिदानांत जेजू आमचे पासून बापा लागीं विनंती करता, मनीस न्ही, जेजू विनंती करता. देखून सक्रामेंत जावन आसात आमच्या आनी देवा मदलो गांस. दुसऱ्यान देवा लागीं कम्युनिकेट करची रीत आमी उक्त्यान वैयक्तीक तरान मागल्यात. कित्याक अक्रिस्तवाक सक्रामेंत नात, तरी ताणें देवा लागीं बांद जोडयेत. केन्ना तो आपल्या गुंडायेतावन, आपल्या व्यक्तित्वाच्या गुंडायेतावन देवाक बोब मारता, देव ताका आयकता. देखून वैयक्तीक प्रार्थना. जर तुका तुज्या घरांत हांव सक्रामेंत येवंक जायना, जावं पिडेशिदेक लागून ह्या हेर समस्यांक लागून थोडे कडेन मिसानात, तरी तुवें देवा लागीं संबंध जोडयेत. केन्ना तूं तुज्या व्यक्तित्वाच्या गुंडायेतावन देवाक उलो मारताय, उलयताय, देव आयकता, तो संबंध दवरता. आनी तिसऱ्यान केन्ना तूं हेरांच्या गरजेक पावताय तेन्ना तूं देवा लागीं संबंध जोडताय. माथेवाच्या वंजलांत 25व्या अध्यायांत जेजून सांगची ती उतरां, जें कितें म्हज्या ल्हान बाबाक आनी भयणीक तुमी केलें तें म्हाका केलें. देखून मागणें म्हळ्यार खाली मैपाट केल्ल्यान थोडें मागणें सांगचें म्हणून चिंती नाकात. मागणें तुजें सगळें जिवीत देवा लागीं संबंध दवरची वाट. तो देव आमच्या लागीं संबंध दवरूंक आयलो वैयक्तीक तरान. आमी गुंपिनली गोविंदा न्ही, आमी 1000 लाख करोड लोक न्ही देवाक. देवाक हांव एकलो, इंडिविज्युअल, वैयक्तीक. आनी तो तुजे लागीं तो संबंध दवरूंक आसता. आनी केन्ना तूं ताच्या संबंधांत आसाय तुका कितेंच उणें पडचें ना. तूं सलवल्ल्या बरें दिसोंक पुरो, तूं सलवोंचो नाय. कित्याक तो आपल्यांक जैतेवंत करता. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन तसो आमी परत येवकरिस्तांत उंड्या रुपार आमचे थंय येतालो, आमचे संगी रावतालो. आमचें जिवीत जर आमी ताका संपूर्ण तरान समर्पीत हांव ताचे विजमेत आमी देखतल्यान. तसो पवित्र आत्मो आमकां आमची मोत उगडोवंक, आमचें सगळें सर्वस्व ताका समर्पोवंक फावो करूं. आमेन. भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागताव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां.
तर ताच्या नावान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेय तुजें समका आणि एक देणे. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान मुसुदीत खाचे सर्वेस्पराचे नावे तकाचे मुसुदीत खाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. सुम्याची तुझे गुण आम्ही समरता, तुझे गुण जीवन आम्ही परगटा, तुझ्या लेल्या आम्ही उतरता, तुझ्या लेल्या आम्ही उतरता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बघिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव आमकां आरमोरये देवाचे मे संगती भगवंत जुसे दिसपती भगवंत धर्मदूत रक्त साक्षी आविलाचे सांतरेस कुर्सासो सांजो हांव जेजूच्या ल्हान फुल तेरेस आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनार देव आमचो रचणार देव आमचो बाप देव आमकां सांडून घालिना आमकां समजता म्हणलें सत जेजून शिकयलें मातने मागची एक सोंपी रीत ताणें आमकां दाखयली आमच्या बापा मागण्यांत जें कितें सगळें गरजेचें तांदूळ ताणें घालां 7 विनवण्यो तांदूळ आसात पयल्यान आमी देवाक हरसिता पयल्या भागान आनी दुसऱ्या भागान जें कितें आमकां गरज आसा तें मागता हें मागणें मागतना आमचें जिवीत ताच्या हातीन समर्पिया देवाच्या हातांत आमी आसा सदांच ताच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जाय अशी मजत मागया जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज तुझी खुशी आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक खुशिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काडलें पडूंक दिवंक नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे काकुळतीचेर आनी तशेंच पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती तुमचे सवय देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो जावन आसा जेजू देवा आनी मनशा मदें बांदून हाडच्या ह्या संवसारी आयिल्लो आपल्या जिविता मुखांतरान जायतें शिकयलें मागणें म्हळ्यार देवाची खुशी पाळची म्हणून निमाणे घडये मुसर शिकयलें गेत्सेमनी म्हळ्यान मागतना ही कालच म्हजे तान पयस वर बापा म्हूण मागलें पूण म्हणालो म्हजी खुशी न्हय तुज्या खुशे प्रमाणे जावं परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार तो आमचे थंय तो येवंक कशें येता आमचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें जावन बांदून हाडूंक तो आमकां आदार दिता जेवणाक आपोवन घेतिल्ली आम समेस्तां सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका
आमेन. प्रार्थूया. प्रीतीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हणून तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे बसत वो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखानूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. दयकन बसात. आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग जावन आसात बाप दीप कार्मेलीत. ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर जावच्या रितीरेचो विवर. ऑक्टोबराची 16 तारीख आयतार सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत हांगासर युवा जाणां खातीर रतीर आसतली. ही रतीर फादर रॉवेल आनी टीम चलोवन व्हरतले. ऑक्टोबराचे 30 तारीख आयतार
सकाळी 9 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत हांगासर कन्नडा भाशेंत रितीर आसतली. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा. ऑक्टोबराची 23 और 26 23 और 26 म्हणसर ह्या इगर्जेच्या वाठारांत 4 दिसांची रितीर आसा केल्या. ही रितीर ब्रदर प्रकाश बँड्रा, फादर नोएल आनी ताचे सांगाती चलून व्हरतले. गेल्या ते वर्सा जायतो लोक ह्या रितीरेक आयिल्लो. तशेंच ह्या वर्साय वर्त्या चड लोक ह्या रितीरेक येता म्हूण आमी पाती येता. ह्या रितीरे खातीर आमी तुमचो सांगात मागणे आनी तशेंच आर्थीक कुमोक आशेता. जर तर कोणाक खंयच्याक स्पॉन्सर मोन आसा तर तुमी आमच्या ऑफिसान मेळचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत आवन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितले चड म्हाका तूं मान करताय, तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमच्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जावन जें पवित्रत्मेचें देणें जेजू बसायता तें पवित्र स्नाना मुखांत आमचे थंय ताणें उर्जीत केलां, स्थापीत केलां. तें देणें बळवंत रितीन आमकां भोगूंक मेळो म्हूण मागया. आमच्या हर एकल्या थंय पवित्र आत्मा आसा. पूण जायते वेळ त्या पवित्र आत्म्याक आमी वाडोवंक सोडून आमचें जिवीत ताच्या हातीन दिवंक सोडूना. सो जें देणें तुवें दिलां, आत्मीक देणें दिलां तें आमकां समजूंक दी. त्या पवित्र आत्म्याच्या हातीन आमचें जिवीत सोडूंक आमकां धैर्य दी. तशेंच आमचें उणेपण, आमच्यो चुकी, आमची पातकां समजूंक आमकां दी म्हूण मागया. कित्याक जितले असल्यो काळोखाच्यो संगती आसात तितले आमचें मागणें अस्कत जाता, देवा मुखार वचना. जायते फुडें आमचें अस्कत काय आमचें उणेपण आमकां समजना. तुजो उजवाड म्हज्या मतीचेर फांकय सोमी आनी ह्या मुखांत जशें तूं म्हाका पळयता तशें म्हाका पळोवंक जावं म्हूण मागया. तशेंच आमच्यो मोतीच्यो गरजो आमची समजुनी, बोगसाणें, बरेपण, शांती समाधान, कुटुंबांत आसची करंदायी, हें सगळें सुम्या लागीं सांगया. एकामेका सांगात एडजस्ट करूंक, एकामेकाचें उणेपण सोंसून व्हरूंक, एकामेका काळजान तावन बोगसूंक. तशेंच आमचें जिवीत, आमच्या जिविता विशांत सारकें येवजन घालूंक, आमची मोत सुटसुडायन बरो, तुज्या आशिर्वादान बरो म्हूण मागया. आमच्या सर्व लौकीक गरजां पासत मागया. बरी भलायकी म्हणच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व पिडेस्त भावंडांक सोम्या मुखार हाडया. सोम्या तुजे गूण करचे सकत आमकां भोगूंक दी. आमचे खातीर तूं घायल्लोय, आमचे घाई बांद सोम्या. आमच्या कुटुंबांत आसचे सर्व उणेपण, सर्व पिराशिरा तुजे मुखार हाडटा हांव. तुजे दयाळ नदर घाल सोम्या म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यां बाळांक सोम्या ते समर्पया. सोम्या तुज्या मोगान, तुज्या जतनायेन तांकां वेंग सोम्या. जें कितें आमी तांकां शिकयचें आसलें थोडे फावटी आमी शिकोवंक सकूना. जें कितें तुजें इश्टगात आमी तांकां वळख करून दिवची आसली ती आमी करूंक सकूंक ना सोम्या.
आमच्या भुरग्यांक तुजो मोग तुजे इश्टागात दी सोम्या तांकां बोगोवंक दी भावार्थान तांकां घट कर सोम्या म्हण मागया तशेंच तांचे शिकाप बरें करून शिकोवंक नैतीक मौल्यांनी वाडोवंक तांकां फोव करून मागया आमची आर्थीक परिस्थिती सोम्या मुखार दवरया आमचें काम जे कितें आमची योजना आसात जे कितें आमचे कश्ट आसात जावं पुरो रीण आसा जावं पुरो घर बांदूंक आमी योजन घालां सुरू केलां कितेंय काम तें पोंताक पावोवंक कश्ट जावन आसात दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक नात ह्या कामांत कश्ट आसात आमच्या कुटुंबाचे संदे भायल्या गांवांत आसात आनी थंय कामा खातीर जायते कश्ट भोगून आसात ह्या सर्व आमच्या गरजेवंत आमच्यो गरजो तशेंच आमच्या गरजेवंत भावंडांच्यो गरजो सोमी आमकां दवरल्या खोटें जावन आसून तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात तर जाल्यार सर्गेचो बाप कितल्या चड मापान बऱ्यो वस्तू ह्या पवित्र हितून दिना जायत खंडीत जावन तो दिता म्हणल्यार पत्तेन आमच्या सर्व गरजो ताच्या मुखार दवरया जें कितें तुमी मागण्यांत मागता तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्म ना आनी तुमकां तें मेळटलें मार्काच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायान सुम्यान सांगची उतरां तुमकां मेळ्ळांच म्हूण पातयेया आनी तुमकां मेळटलें व्हडा भावार्थान सांगात आमी मागया ए भगवंत जेसू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी उठीर चुकल्या मुक्षता तशें आमची पत्ता बोस आनी आमकां गाळी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवें फळ तुज्या कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देव मनीस जाल्लो तसलें वर्तें घडीत वळखुया देवाक अर्घ दिवया आनी हो मिस्तेर आमी परगटया देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन भरुल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणुच्या सदांच सर्वदा आमेन आमी चिंतच्या की कितल्याकी चड रितीन आमकां बरें करूंक शकसो देव एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान सांग पावल सांगता आमी चिंतच्या की आशेवच्या की कितल्याकी चड मापान तो दिता जायत्यो संगती आमी मागण आसतना दिल्यात सर्व ताचे आशिर्वाद वळखून घेवया प्रत्येक जावन तो आमच्या लागीं उलयता पवित्र पुस्तका मुखांतर तशेंच सक्रामेंता मुखांतर तो आपणाकच दिता आत्मीय घटायेन ताणें आमकां बरलां आमच्या विशयान ताका पडोवन गेला आमचें सगळें जिवीत ताणें आशिर्वादान भरलां म्हणून वळखून घेवन सांगात आमी ताका अर्घ दिवन म्हणया ए भोव उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो खाकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडूं दी
स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळगपाक जेजू आमेन. आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावू आणि तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावू आणि तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावू आणि तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आणि तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावू आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळे जियेत आणि रास करता सासनाच्या सासना. आमच्या दुश्मनाचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे